मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां खाती वांटून दिवपा खातीर भाजपा फुडारी मुहूर्ताची वाट पळयताले। मदीं उमास आयिल्ल्या कारणान खातें वांटप फुडें धुकलिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। आतां खातें वांटपाचो मुहूर्त निश्चित जाला। दिगंबर आनी तवडकाराक सोमाराक खातीं मेळटलीं अशें दामू नायकान सांगलें। म्हजे घर येवजणे खाला घराक कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले। 1972 पयलींची घराक कायदेशीर करपा खातीर लोकांक 1000 रुपया फारीक करचे पडटले, जाल्यार सरकारी तशेंच कम्युनिदाद जमनीचेर जांणी घरां बांदल्यात तांकां घराक कायदेशीर करपा खातीर नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। पर्यटक जावं वा गोंयकार ॲप आधारीत टॅक्सी सध्याची गरज जावन आसा आनी ही वस्तुस्थिती कोणूच न्हयकारपाक शकना। ही सेवा आयज ना फाल्यां गोंयांत येतलीच, कित्याक हो केंद्राचो कायदो। गोंय सरकारान नवें धोरण जाहीर करपाचें सांगून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो, तरी लेगीत आयज ना फाल्यां गोंय सरकाराक ॲप आधारीत टॅक्सी गोंयांत हाडले बगर पर्याय ना। पणजे नुस्तें मार्केटा लागसार मिरामारच्यान येवपी खाजगी बसीचो अपघात जालो। बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस सरळ अष्टमीच्या फेरयेंत घुसली। फेरयेंत घाल्ले 3 स्टॉलांचें लुकसाण जालें अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। ह्या अपघातांत तिगांक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्या। पुलिसांनी घडणूक थळार अपघाताचे घडणुकीचो पंचनामा केलो। पणजे पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। ईडीन काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार केसी विरेंद्र उर्फ पप्पी हांकां सिक्कीमांतल्यान अटक केली। मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला ही कारवाय केल्या। केसी विरेंद्र उर्फ पप्पी हांचेर ऑनलायन आनी ऑफलायन सट्टेबाजी रॅकेट चलयल्ल्याचो आरोप आसा। हे कारवायेंत गँगटॉक, चित्रदुर्ग, बेंगळुरू, हुबळी, जोधपूर, मुंबय आनी गोंया मेळून एकूण 31 जाग्यांचेर एकाच वेळार धाड घाल्ली। गोंयांतल्या 5 व्हडल्या कॅसिनोंचेरूय धाड घाल्ली। ईडीच्या माहिती प्रमाण या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचो दुबाव आसा। या घोटाळ्यात आमदार विरेंद्र हांचे सयत तांची फामील आनी तांचे इश्ट वांटेकार आशिल्ल्याचे मुळाव्या तपासात दिसून आयला। 2 दीस खातील्ले हे धाडीत ईडीन मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जप्त केल्या। हे धाडीत ईडीन 12 कोटी रुपया जप्त केल्यात, हातून विदेशी चलन सुमार 1 कोटी रुपया आसा, जाल्यार 6 कोटी रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्तू, सुमार 10 किल चांदी आनी मालमत्तांची कागदां तशेंच 4 आलिशान गाडयो जप्त केल्या।
जीएमसीच्या सुरक्षा रक्षकान एका दुयेतीच्या सोयऱ्याक बुडयलो. या प्रकरणात आक्षे पोलिसांनी गुन्यांव नोंद करून जीएचआरडीसीचो सुरक्षा रक्षक दुबावीत भागू येडगे हाका अटक केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही घडणूक 19 ऑगस्टाक जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात घडली. पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुयेतीच्या सोयऱ्यामदी आनी सुरक्षा रक्षकामदी जेवणावयल्यान वाद जालो. उपरांत वाद वाडिल्ल्यान दुबावीत भागू येडगे हांणी कागाळदाराचेर हल्लो केल्लो. सरकाराकडल्यान आवश्यक मजत मेळूंक नाशिल्ल्यान एनजीओन मानसीक दुयेती, दिव्यांग आनी घर नाशिल्ल्या लोकांक घेवन पणजे पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो. तांची देखभाल करपाक आवश्यक निधी ना. सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप एनजीओन केला. मडगांव नगरपालिकेन काडिल्ले नवे नोकर भरती प्रक्रियेत घोटाळो जाला असो आरोप काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांणी केला. तशेंच भरती प्रक्रियेंतल्या सगळ्या अर्जांची वळेरी मान्य केल्ल्या अर्जांची वळेरी मुखेल अधिकाऱ्यान जाहीर करची अशी मागणी सावियो कुतिनो हांणी केली. 23 आनी 24 ऑगस्टाक जावपी परीक्षेची कॉल लेटरां जांकां अर्ज भरून लेगीत मेळूंक ना तांच्यांनी आपल्या कडेन संपर्क करचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कोकण रेल्वे पुलिशेन या वर्सा घरांतल्यान बेपत्ता जाल्ल्या 10 भुरग्यांक सोदून तांच्या फॅमिलीचे स्वाधीन केले. हातूंत 2 गोंयकार जाल्यार हेर 8 भायल्या राज्यांतले आशिल्ले. रेल्वे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकार हांच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पंगडान बेपत्ता जाल्ल्या 7 पिरायेच्या भुरग्यांक सोदून काडले. 3 भुरगे मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार 7 जाण थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर सापडले. हातूंत 3 चलयां आनी 7 चल्यांचो आस्पाव आसा. चौथीच्या फाटभुंयेर लागसारच्या राज्यांनी वचपी प्रवाशांची फावो तशी वेवस्था केल्या. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात वचपा खातीर सुमार 72 बशींची वेवस्था केल्या अशी माहिती गोंय कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली. फाटल्या वर्सा आमी चौथी वेळार बसींची वेवस्था केल्ली. अंदूय आमी सगळी तयारी केल्ली आसा. बसी उण्यो पडल्यो जाल्यार आनीकूय बसी घेतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें.
पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती असतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा। हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आणि हँडलूम हँडीक्राफ्ट। अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9326283877। शेनवारा बिहारच्या पटना जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 8 जणांक दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रिक्षा आणि ट्रकामदी टक्कर जाल्ल्यान 7 जणांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार हेरांक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हातूंत 9 बायल मनशां जाल्यार 10वो रिक्षा चालक आशिल्लो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। परबवाडो कळंगूटच्या डोंगरपूर जंक्शनाचेर धाड घालून कळंगुटे पुलिसांनी 56,000 गांजो जप्त केलो। या प्रकरणात दुबावित अमरीत फतीक पिराय 27 आसामचो हाका अटक केल्या। ही कारवाय कळंगूट पुलिसांनी शुक्रारा 22 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचे सुमाराक केल्ली। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा। गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या। पर्वरे साकून म्हापशा मेरेनचो रस्तो जाल्यार सामकोच काबार जाला। ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता। सर्वसामान्य लोकांक जावपी हो त्रास सरकार आनी प्रशासनाच्या नदरेक हाडून दिवपा खातीर आम आदमी पार्टीन बायक रायडाचें आयोजन केल्लें। पर्वरे देव खापरेश्वराक गाराणें घालून आपाच्या फुडाऱ्यांनी बायक रायड सुरू केल्ली। म्हापशा देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तांणी हे बायक रायडीची समाप्ती केली। भर चवथीच्या तोंडार दिवचलच्या भोवतेक वाठारांत नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांचे, खासा करून गृहिणींचे हाल जाल्यात। नळाक उदक नाशिल्ल्यान लोकांक वळवळे काडचे पडल्यात। शुक्रारच्यान नळ सुके पडल्यात। दिवचल म्हालात उदकाचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक अडचण निर्माण जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाची पुरवण जावपी वाठारांनी मोठो प्रस्न उप्रासला। नळ सुके पडिल्ल्यान दिवचल शारा सयत सरभोवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक, खासा करून बायलांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। देखून चवथी पयली हो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळावे करीत आसात। सेगीत पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर गुजरातच्या शंकर टेकरी वाठारांत एक पोरणी संरक्षण म्हणत कोसळपाची घडणूक घडली। ही घडणूक घडटात सुरक्षा पंगडान बेगोबेग धाव घेतली। या घडणुकेत एकल्याची पांयाक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा।
ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. साकवार बोरी हांगा पार्क करून दवरिल्ल्या एका टेम्पोक वेगान येवपी कारीन नेटान धक्को दिलो. सुदैवान गाडयेंत आशिल्ल्या कोणाकूच दुखापत जावना. ह्या घडणुकेक लागून येरादारीची कोयणी जाली. फाटले कांय दीस जाले येरादारीची कोयणी हो प्रस्न सोदचोच जाला. तेन्ना सरकारान बेगीनच समांतर पूल बांदचो अशी मागणी वाहन चालक तशेंच थळावे लोक करपाक लागल्यात. शुक्रारा दिल्लीच्या मंडियाला गावात LPG टँकर आणि पिकअप ट्रकामध्ये टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. या अपघातात 2 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 20 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या अपघाता वेळार ही टक्कर जाली तेन्ना व्हड उजो लागलो देखून तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पिरायेची 84 वर्सां जाली तरी दिवचलचे एके मुर्तीकार रमाकांत शेटकर अजूनही गणपतीची कला सांबाळून आसात. अजूनही ते बोड्डेच्या कुमारवाड्यावयले आपल्या चित्रशाळेत गणपती रंगयतना दिसतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या आक्रमणाविशीं तांकां खंत आसा. 10 वर्सांचे आसतना रमाकांत शेटकर हांकां माती कलेची आवड. आता जाणटेपणाक लागून अशक्तपण आयला मात आंगातलो कलाकार वग्गी बसपाक दिना अशें रमाकांत शेटकर म्हणटा. प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो मूर्ती कायमच्यो बंद जाल्ल्यो ना जाल्यार पारंपरीक माती कला बंद पडटली असो भंय रमाकांत शेटकरांनी उक्तायला. शिमला सध्या उटंगराचो पावस तशेंच धुके पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. व्हड पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाला. जायते कडेन पालसणां कोसळ्ळ्यात तशेंच धुक्याक लागून वाहन चालकांक रस्त्याचेर मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान तांचीय बी गैरसोय जाल्या. घरांचेंय बी लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शेनवारा झारखंडाक उटंगराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला. कांय जाणांक मरण आयलां जाल्यार कांय जाण जखमी आसात. शुक्रारा ती सेरायकेला खरसावन जिल्ल्यांत एका घराची वणत कोसळपाची घडणूक घडली.
ह्या घडणुकेन आवय पुताक मरण आयलें. कांय कडेन पालसणां लेगीत कोसळिल्ल्यान कांय जाणांक मरण आयलां. तशेंच कांय जाण बेपत्ता आसात. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मये वाठारांत परत एक फावट गव्यांची धुमशणां सुरू जाल्यात. धांवतेकारीक गव्यान धपको मारिल्ल्यान कारीची मोडतोड जाली. मात कार चलोवपी तरणाट्याक कांयच जावंक ना. शुक्रारा रातीं उसरां हो अपघात घडलो. उत्तराखंडाच्या चामोलीत जाल्ल्या ढगफुटीक लागून कांय कडेन पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो. हाचो परिणाम सर्वसामान्य लोकांक जाला. पालसणां कोसळिल्ल्यान 7 भुरग्यांक मरण आयलें. कांय जाण व्हांवूनय गेल्यात जाल्यार कांय बेपत्ता आसात. तशेंच दुकानां आनी लोकांच्या दुचाक्यांचेय लेगीत लुकसाण जालां. सध्या सोद मोहीम सुरू आसा. गुजरातच्या महिसागर जिल्ह्यात आशिल्ल्या कडना धरणाचे कांय प्रमाणात उदक सोडलां. तशेंच 4 फूट मेरेन सगेटी उक्त्यो केल्यात. जाका लागून हायड्रो पॉवर खातीर 20,400 क्युसेक उदक सोडपाक मेळ्ळां. आनीक 14,000 क्युसेक उदक येत आसा. अदमासा प्रमाण तें उणें जावंक शकता. पूण वाडत जाल्यार ते प्रमाण चड उदक सोडटले. सगळ्या प्रशासनांक लोकांक ही विशीं कळोवपाचे आदेश दिला. सेगीत पडपी पावसाक लागून मैसुरात डेंग्यूच्या दुयेंती मेळपाक लागल्यात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कांय जाणांक बरीच थंडी भरल्या. ह्याच म्हयन्यात अजून मेरेन डेंग्यूचे 8 दुयेंती नोंद जाल्यात. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण कांय दुयेंती तपासपाक येनात. हाका लागून तांचे मदीं डेंग्यूचे दुयेंस आसा काय ना ते कळपाक मार्ग ना. पूण अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कोलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्ली दिसून येता. चड करून 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या मजगतीं हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. पोटान दुखप, अचकीत वजन देंवप ही ह्या कोलन कॅन्सरा फाटली मुखेल लक्षणां. खंय तरी सारको आहार नाशिल्ल्यान, सोरो पियेल्ल्यान तशेंच सिगार ओडिल्ल्यान ह्या कॅन्सराचें दुयेंस जाणवता.
देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आणि हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9326283877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र